कित्याक म्हळ्यार आमकां बरो तडफदार गोविंद बाबा सारको आमदार मेळ्ळो आनी आमची जी कामां सांगता ती कामां तो आमची रोखडीच उचलून घेता आनी पाठपुरावो केल्या उपरांत थोड्यो आमकां गोळवेकाराची तांकां भरपूर साथ मेळटा आनी अशीच ताका मेळटली अशें हांव वळवयकाराचे वतीन हांव तेंचें आयज अभिनंदन करता कित्याक वळवय आमचो ल्हान गांव तुम्ही पळयलां आसतलें आनी हांगा आमकां कामां घेवपाक आमची तारी सोसायटी आमकां बरें कॉपरेट करता कित्याक मेन कामां जातली जाल्यार पयलीं जमीन दिवपाक जाय जमीन ना जाल्यार हांगा कांय कामां जायना कित्याक एनओसी मेळ्ळ्या शिवाय खंयचेंच काम फुडें वचना आनी गोविंद बाबान आमकां सांगलेलें आहा तुमी कसलेंय काम म्हणजे बरें दर्जेदार कितें काम आहा तें तुमी सांगा आपूण तुमचें एक 3 म्हयन्या भितर तुजें काम करून दिता आनी हें सुद्दां काम पयलें मातशें कितें टॅक्निकल हेका लागून उरलेलें सांगपाचें म्हळ्यार ते स्टिलाचे कितें आयटम घेवंक नासलो पूण त्या कामाक लागून उशीर जालो जाल्यार जेन्ना हो जीम म्हाका दिसता बांदून जावन आयज इनॉग्रेशन जातलें आसलें म्हणजे ताका लागून थोड्यांनी आमी लोकांनी थोडी कळ सोंसची काम बरें दर्जेदार जातलें आनी तशेंच मागीर तें सुद्दां फुडलें हेजें इक्विपमेंट जाय पडटलें पळय तें सुद्दां आमकां गोविंद बाबूच दितलो नाल्यार आमी सांगलेलें MP कडल्यान घेवचें खंयतल्यान तरी घेवचें तशेंच आमकां आनीक आतां MP कडल्यान 2 कामां येवपाचीं आसा 50 लाखाचो इस्टिमेट सँक्शन जालो हांगा एक आमकां सादारणसो बुफे आमकां लग्न तर ह्या हॉलान जालें जाल्यार ते बुफेक लागून आमकां एक ल्हान हॉल जाय तो हॉल आमकां 50 लाख सँक्शन जाल्ले आसा ह्या 6 म्हयन्या भितर तेजें फावंडेशन आमी घालतले आनी वळवयकाराचें एक भाग्य म्हणजे हांव तेच पयलीं म्हणटा भाग्य विधाते आमचे वळवयकार कित्याक लागून आमी खूब नशिबान आमचे कडेन जमीन आसा तरी आमकां हांगा पार्किंगाचो थोडी समस्या आसा तेन्ना ती पार्किंगाचें हांव रिजर्वेशन दिता तें आमकां पार्किंगाक हांव एनओसी दिता तारी सोडीन आता एनओसी दिवची पार्किंग आमी सुसज्ज अशें करून घेवचें आचारसंहिता संपल्यानंतर या प्रयोग मतदारसंघात परत एकदा आजचें हें पयलें काम जें आमी जीम तेजें फावंडेशन घालपाक आयिल्ले आसात म्हजे बरोबर आसात ह्या ग्रामपंचायतीचे प्रभारी सरपंच म्हजो मित्र दिगंबर तारी त्याचबरोबर बेतके खांडोळचे सरपंच दिलीप नायक त्याचबरोबर तिवरे वरगांवचो उपसरपंच जयेश नायक मनमिता गावडे त्याचबरोबर आमचे बाकीचे निळकंठ नायक मॅडम योगिता बाकीचे सगळे आमचे तारी सोसायटीचे अध्यक्ष ST कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आनी हांगासरले सगळे ग्रामस्थ तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार आज व्यायाम शाळा जिमखानेचो आमी उद्घाटन फावंडेशन आमी करतात 12,20,000 रुपये खर्च करून हेजे टोटल परिपक्व असो जीम आमी घालपाचो ठरलेलो आसा कारण आमकां सातत्यान खबर आसा की रस्ते बाकीचे बिल्डिंगेचे बरोबर माळ बांद करप आपले जिवाची कुयदाद घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक्सरसायज जर आमी हेल्थ जर आमची जर सारकी जर आसत जाल्यार आमी वेल्दी असपाक शकतात आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी म्हणूनच प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्याचेर एक भाग जे आसात थंय जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर शक्य जातलें तशें आमी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा त्याच प्रमाणे सबंद एक नजर जर मारली जाल्यार जागेचो थोडोसो अभाव आसता असल्या कारणा खातीर म्हणून खास करून ह्या वळवयच्या भागान आनी खास करून आमचे प्रभारी सरपंच दिगंबर तारी त्याचबरोबर ताचे सगळे वांगडी आनी हांगासरले ग्रामस्थांचे एक ल्हानशा इल्लेशे कुळक्याक बरेशे प्रोजेक्ट आज मुखार आयिल्ले आसात तातूंतलो हो एक प्रोजेक्ट म्हाका दिसता ह्या सगळ्या वळवयचे जे ग्रामपंचायतीचे जे आमचे तरणाटे जे आसात तांचे खातीर हो खूब म्हत्वाचो